फाटल्या काय वर्षात राज्यात जोडपी बायलांचो आकडो वाढला। ताका लागून कर भरपी बायलांचो आकडो दर वर्सा वाढत आसा। फाटल्या 5 वर्षात आयकर भरपी गोयकार बायलांचो आकडो 12,000 परस चढ वाढला। नमस्कार, हांव प्राची गावकर। भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमका येवकार। 2019 ते 2020 आर्थीक वर्सा गोयच्या 80,262 बायलांनी आयकर भरिल्लो। 2023 ते 2024 वर्सा हो आकडो 12,364 वाढून 92,626 इतलो जालो। 2023 ते 2024 वर्सा बायला करदात्यांचो आकडो 5 वर्सांतलो हो सगळ्यात चढ आसा। 2020 ते 2021 वर्सा उपरांत दर वर्सा बायला करदात्यांचो आकडो वाढत आसा। 2020 ते 2021 वर्सा 76,950, 2021 ते 2022 वर्सा 80,230 आणि 2022 ते 2023 वर्सा 84,942 बायलांनी आयकर भरिल्लो। पुराय देशाचो विचार केल्यार फाटल्या 5 वर्षात आयकर भरपी बायलांचो आकडो सुमार 46.29 लाखांनी वाढलो। 2019 ते 2020 वर्सा 1.83 कोटी, 2020 ते 2021 वर्सा 1.82 कोटी, 2021 ते 2022 वर्सा 1.94 कोटी, 2022 ते 2023 वर्सा 2.10 कोटी आणि 2023 ते 2024 वर्सा देशभरातल्या 2.29 कोटी बायलांनी आयकर भरिल्लो। 2023 ते 2024 वर्सा आयकर भरपी बायलांचो आकडो 5 वर्सांतलो सगळ्यात चढ आसा। 2023 ते 2024 वर्सा महाराष्ट्रातल्या चडांत चड 36.83 लाख बायलांनी आयकर भरलो अशें अहवालात म्हळां। केंद्रीय अर्थ खात्यान जारी केल्ल्या वेगवेगळ्या अहवाला प्रमाण फाटल्या 5 वर्षात राज्यातल्यान एकठांय जावपी आयकरात वाढ जाल्या। आर्थीक वर्ष 2019 ते 2020 वर्सा गोंयांतल्यान 2,170 कोटी रुपया आयकर एकठांय जाल्लो। 2023 ते 2024 वर्सा तो वाढून 3,867 कोटी रुपया जालो। राज्यातल्यान 2020 ते 2021 वर्सा 2,655 कोटी, 2021 ते 2022 वर्सा 2,879 कोटी आणि 2022 ते 2023 वर्सा 3,379 कोटी रुपया आयकर एकठांय जाल्लो। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।